नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकारी कार्यावळीत तुमचे येवकार. सध्या गोंयांत असेंब्ली चल्ल्या आनी असेंब्लीचे 2 आठवडे काबार जाल्यात. तरी आसतना असेंब्लीच्या भितर कितें जालें ह्या विशयाचेर चर्चा जावची परस जर चड चर्चा जाता ती म्हणजे गोंयांक तिसरो जिल्लो जाय काय नाका हाजेर. आनी ताजे परस जर तिसरो जिल्लो जालो जाल्यार ताजो हेडक्वॉर्टर्स खंय आसचो हो सद्याक एक विशय चल्लो आसा. आनी ह्याच फाटभुंयेचेर काल कुडचडेचे आमचे बाजारकार आनी बाकीचे नागरीक आनीक सगळे म्हणटे कांय राजकीय फुडारी बी काल आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तांकां वचून मेळ्ळे आनी ताणें सांगलें की आमकां हो तिसरो जिल्लो जाय आनी कुडचडे हे ताचे हेडक्वॉर्टर्स आसपाक जाय अशें ताणें सांगिल्लें आसा. आनीक ह्या काल जे आमचे सीएमाक मेळपाक गेले तातूंत भितर कुडचडेचे आदले नगराध्यक्ष आनीक आतांचे नगरसेवक बाळकृष्ण उडारकर जाका सगळे लोक पिंटी म्हणून वळखतात तेय आशिल्ले. सो आमी उडारकर बाबा हांकांच सांगा सद्याक चर्चेक आपल्यात. पिंटी येवकार तुका. आनीक एक म्हाका सांग, सद्याक आतां हो तुजो तिसरो जिल्लो हो सद्याक आतां सिरियस इश्यू उरला काय फकाणाचो इश्यू जाला काय आनी कितें जालें तेंच कळना. कारण आज एक वॉट्सॅपाचेर एक मेसेज घुंवता. आज म्हणजे ते केपेचे गणपतीचे लॉटरी आनी ते इतली लायनी लागिल्ल्यो म्हणजे जवळपास ते आमळा साकून स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा मेरेन लोकांची लायनी लागिल्ली आशिल्ली. हय. सो ताजेर लागून आतां एक सद्याक एक वॉट्सॅपाचेर एक मेसेज घुंवता. केपें ते आमळ सावड्डे कुडचडे आनी सांगे हे सगळे मेळून म्हणजे गणपतीची लॉटरी हांगा चार हे पांचय बी आज मेळून एक लॉटरी जिल्लो करी काय म्हणून केल्यार कसो काय म्हणून. सो ही फकाणां जावं पण एक सद्याक निमाणे कडेन ते कशें जाता चड जातकीर कांय प्रमाणांत ते मागीर फकाणाचेर पावता. सो अशी इतली चर्चा जाल्ली आसा. आनी ह्या विशयाचेर तिसऱ्या जिल्ल्याचे विशयाचेर चर्चा करपा खातीर तुका पयलो तिसरो आमचो गेस्ट हाजे पयलीं केप्याक राजीव सुंगटणकर तो म्हणटा केप्याक कित्याक जाय तें ताणें मांडलें. मागीर प्रशांत नायक जो काणकोणचो लिडर आसा ताका आपयलो. तो म्हणटा काणकोण कित्याक नाका. आनी आतां म्हाका तिसरो तुका आपयता. तुमी मागता की तिसरो जिल्लो जाय आनी ताजे हेडक्वॉर्टर्स आमचे कुडचड्याचेर आसचे म्हणून कित्याक लागून मागता तुमी पयलें. मागीर सीएमा कडेन कितें जालें तें मागीर पळया. सगळ्यान पयलीं हांव सगळ्या कुडचडकारांक आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांक नमस्कार करता. आनी स्पेशली कुडचडकार जे काल सीएमाक मेळपाक गेल्ले तांकां हांव खरेंच तांची तोखणाय करता. फर्स्ट टायम जाल्यार की सगळे आपले पक्षी मतभेद म्हाका तातूंतल्यान दिशिल्लें की थोडे काँग्रेसीचे गेल्यात ते पयलीं आमचे आमदार हाका बर्थडेक गेल्ले म्हणून तांकां नोटिसा येयली बी तशें गेले सीएमा बऱ्याक गेले म्हण नोटीस बी येतली काय म्हणून. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कारण तांणी दाखयलें की कुडचड्यार लोक खरेंच एकवटान आसात, एकवटान रावतात. आमचे भितर जरी मतभेद आसले पॉलिटिकल हातूंत जाल्यार मनभेद ना. हांव जेन्ना मनभेद म्हणटा ते नीज कुडचडकार जे कुडचड्यार जल्मल्या हांव तांच्या बद्दल उलयतां मनभेदाचे. सो तांकां सगळ्यांक हांव खरेंच मना काळजांतल्यान परबी दितां. जे कोण येवपाक मेळूना काल, जे कोणाक कितें काम आसा किंवा कितें डिफिकल्टी आसा म्हणून पावूना पूण तांच्या मनान आसा की कुडचड्यार हें जावचें अशें म्हणून तांकां सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान परबी दितां. सो कित्याक तुमकां तिसरो जिल्लो जाय असो जिल्लो जाय काय म्हणून पयलो प्रश्न मुद्दो. तिसरो सद्याक 2 जिल्ले आसा, तिसऱ्या जिल्ल्याची गरज आसा काय म्हणून. आनीक जर केलें जाल्यार कुडचड्याचेर ताचो हेडक्वॉर्टर्स कित्याक आसता दिसता काय म्हणटा तुमकां. तिसरो जिल्लो जाय काय नाका हें म्हाका दिसता बाकीचे लोक आनी पॉलिटिकल पार्टीज आनी बाकीचे सगळ्यांनी मेळून डिसायड केल्लें आसा आनी ते मुखार कितें आसा तें करतले बी. पूण म्हाका जर तो पर्सनली विचारत तिसरो जिल्लो जाय दिसता. कित्याक काय म्हणल्यार मडगांवाचेर आतां इतलें बर्डन जालां. सावथ गोवा आमी उलयता जाल्यार मडगांवाचेर इतलें बर्डन जालां की आमी खंय कितें कामाक गेले जाल्यार खंय खूब लायनीक रावचें पडटा, डिफिकल्टीज जाता, पार्किंगाच्यो कित्याक सगळे तरेचे लोक थंय सगळे हातूंतल्यान येता. जवळपास आमचे 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीक केटर करता. सो ताका लागून कोर्टाचेरय बर्डन आसा प्लस हाजेर कलेक्टराचेर बर्डन उरता. सो सगळ्यांचेर बर्डन उरता. सो ते आतां लोकसंख्या वाडिल्ल्या कारणान एक तिसरो जिल्लो हे एक पर्याय उरपाक शकता. आतां हो आमचे भितर खुबशे जाणां चर्चा जाता. दिसता फक्त एक टॉक अशें म्हणून एक चर्चा अशें म्हणून की तिसरो जिल्लो खरेंच करतात आनी करता जाल्यार खरेंच ह्या कारणाक लागून करता काय आनी कितें रिजन आसा. ना थोड्याक दिसता की आनी एक जिल्हा पंचायत जातली थंय आपले कोणाकय
This is one reason. दुसरें सगळ्याक व्हडलें म्हणजे इलेक्शन येवपाचें आहा. हय. सो एक तर जालो जाल्यार एम्प्लॉयमेंट तयार करपाक दिवपाक मेळटलें. आनी जर जालो ना जाल्यार पळया तुमकां एम्प्लॉयमेंट तितलो जाला इतलो एम्प्लॉयमेंट तयार जाता ना हांव कशें म्हणटा एक हें दाखोवपाक हायस्ट दाखोवपाक लॉलीपॉप पळय रावात आमचे बरोबर आमी जिल्लो दिता तुमकां इतल्यो नोकरी वाडटल्यो इतली जाणांक काम मेळटली हें जावपाक शकता. हे चारीय कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावपाक शकता. तेच म्हणटा हय प्रत्येक चारय आमचे चारय तालुक्यात जाता. आतां आमी जर तर पळोवपाक गेले 4 जे तालुके आसा ते BJP डॉमिनेटेड तालुका. सो लोक उलयतना डिस्कस करतना विचार करता की बाबा सावथाक काँग्रेस स्ट्रॉंग आसा. जरी ह्या तालुक्यान BJPचे एक आमदार निवडून येता तरी आसतना MP जो आसा तो सावथाक काँग्रेसीचो येता. सो ताका लागून बी मातशें डिवायड करपाक बी तांचो विचार बी आसा काय हेंय लोकांच्या मदीं डिस्कशन. ओके हाव फार इट इज ट्रू आनी तातूंत कितलें सत्य आसा ते. काल तुमी जेन्ना CMाक मेळ्ळे मेन म्हणटा तुमी थंय मांडलें कितें आनी CMाचो रिस्पॉन्स कितें आशिल्लो? CMाचो रिस्पॉन्स वॉज एज एक्सपेक्टेड. कित्याक कोणी जाल्यार तो तसो दितलोच की अजून पर्यंत तें पायपलायनीन आसा कांयच जावं ना. इट इज जस्ट इन बडिंग स्टेज. आनी ताजेर मागीर विचार जातलो ते मुखार वतकीर पयलीं सद्याक फायनल जावपाक जाय की थर्ड जिल्लो जातलो काय ना. जातलो अजून ते जावूंक ना म्हणटा 100% जावं ना म्हणटा ते. ओके कित्याक स्पिकर सरांनी बसून पयर एक स्टेटमेंट केला की शीत फुडें मीठ खायनाका कारण अजून ताजेर कांय जावं ना. सो दॅट शोज की इट इज जस्ट इन पायपलायन. ओके ताजेर कॉन्क्रीट कांय जावं ना. जरी अनावन्समेंट जाला सो पेपर वर्क जाल्या किंवा बाकीचे फॉर्मेलिटीज जाल्या जाल्यारय आमकां खबर ना. सो तें जातकीर फकत कॅबिनेटान एक मान्य दिल्या सद्याक. सो ताका आनी कितें जाय सो तें आमकां लेमॅन आमी सो आमकां कांय खबर ना. सो ते दे वील नो बेटर. सो तें कंप्लीट जाला ओ ना ओके हें पळोवपाक जाय. ओके सो तें समज कंप्लीट जाला जाल्यार मागीर हेडक्वॉर्टर म्हणटा तें येता तें खंय करप. हय म्हाका एक सद्याक आतां आमी कितले तेंप पळयतात. एक तेंपार केपें हो सब डिस्ट्रिक्ट आशिल्लो काणकोण पसून आशिल्लें. तेन्ना सगळे काणकोण केपें सांगे हे सगळे तांचे कारभार आसा तो केपें चलतालो. केप्या डेप्युटी कलेक्टर आशिल्लो मागीर कोर्ट आसा मागीर पुलीस स्टेशन म्हणटा सगळे कडेन आसा. तेन्ना पयलींच्या भितर ते कादय आशिल्ले जेल आशिल्लो. सो हे ऑलरेडी थंय सेटअप आसतना ऑलरेडी सेटअप आसा प्लस एक वेगळो सेटअप करपाचो. तुजें मेन तुमचो म्हाका एक सांग तुमी ऑलरेडी एक सेंटर म्हण हाज्या पयलीं साकून म्हळ्यार कितें सांग पुर्तुगेज साकून ह्या चारय हाजे एक सेंटर म्हणटा केपें चारय तालुक्याचे सेंटर म्हणटा केपें असो ऑलरेडी जावन आयिल्लें आसा. सो तुमकां तें मदींच कुडचडे हे सेंटर जावचें हें कित्याक लागून दिसता काय? कितें आसा CMान जेन्ना अनावन्स केलें की कुडचडे वील बी हेडक्वॉर्टर तेन्ना आमकां कुडचडकरांक खूब बरें दिसलें. ताजेर मागीर विचार जावपाक लागले डिस्कशन जावपाक लागलें. त्या डिस्कशनांतल्यान म्हजो एक विचार अशें म्हणून जर तर विचारलें जाल्यार म्हाका दिसता की आज मायनिंगाचेर जे आमी डिपेंड आशिल्ले कुडचडकार स्पेशली कुडचडेचें मार्केट इट वॉज एन्टायरली डिपेंडींग ऑन मायनींग. ओके आज मायनींग बंद आसा आनी कितले वर्सांनी चालू जातलें काय मायनींग चालू जातलें वो ना हाजो आमकां कांयच पत्तो ना. कुडचड्यार आज दुसरें ऑप्शन ना की मार्केट वयर काडपाक. डेव्हलपमेंट म्हणपाक मार्केट डेव्हलप जावपा सारको डेव्हलपमेंट तरी आज दिसना खंयच दिसना. नॉट टू क्रिटिसायज एनीबडी बट इट्स अ फॅक्ट. ओके सो आज जर तर मार्केट वयर काडटलो किंवा मार्केटाचे कित्याक मार्केट म्हणटा तें खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीचें एक काळीज आसता. तें जर तर काबार जालें जाल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सी काबार जाता. कित्याक हर एक तरेचो लोक आयदर विकतें घेता नाल्यार विकता. प्रत्येक जाण इज इनवॉल्व विथ द मार्केट. मार्केट जर तर वयर काडटलो जाल्यार एक कितें तरी आमकां गोश्ट जाय जाका लागून मार्केट वयर सरतलें. ओके आनी ताका लागून लोक बाजारांत येतले. तें जर तर करतलो जाल्यार दीस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर कुडचडे. तूं पिंटे जेन्ना म्हणटा की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्स आयले जाल्यार आमचो बाजार वयर सरतलो आमचे थंय इकॉनॉमीक रोल जातली सेम केपेकार म्हणचे नात. केपेकाराक किंवा तुमचे परस केपेचो बाजार डावन आसा. दॅट इज रायट. सो थंय जर वाडले केपेकारा कडेन डेप्युटी कलेक्टर आसा केपेकारा कडेन कोर्ट आसा केपेकारा कडेन सब रजिस्ट्रार ऑफीस आसा केपेकारा कडेन RTO ऑफीस आसा.
एक जर तर साऊथ गोवाच्या हाजे 4 तालुक्याची डिस्ट्रिक्ट जर तर आमकां मेळ्ळी. सो तूं म्हणटा की हे हांगा आसता हांगाच न्ही आनी फकत तुमचे एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्स आसा थंय आसा. कित्याक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर जर तर सो हांगा मागीर इन कनेक्टेड जायत ना डेप्युटी कलेक्टर हांगा कलेक्टर थंय एक डेप्युटी कलेक्टर शिफ्ट जावपाक शकता. कित्याक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हांगा येतलो, पासपोर्ट ऑफिस येतलो हांगा, SP हांगा येतलो, सगळ्या कुडचड्यार जर तर आयले बाकीचे रेस्ट ऑफ द थिंग्स कॅन बी देर इन केपें. कित्याक RTOक आनी सब रजिस्ट्राराक कांय हें ना. दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार ह्याच 4 तालुक्याची गार्बेज आज आमी घेता. गार्बेज प्लांट जेन्ना कुडचड्यार हाडलो किंवा कुडचड्यार येता म्हणून आयलो त्या टायमार कोण CM म्हऱ्यान गेलो ना की आमंत्रण दिवन हाडिल्लें. तुम्ही आमंत्रण दिवन हाडिल्लें लोकांक सामकें जर्मनी व्हरून दाखोवन हाडिल्लें. तें आमचें दुर्भाग्य. दुसरें म्हणल्यार जेन्ना गार्बेज प्लांट कुडचड्यार आयलो तेन्ना कोणेच बाबा गार्बेज प्लांट आमकां दियात आमी व्हरता म्हणून कोणेच बोवाळ केलो ना. तुमी तो सामकें कितें आमंत्रण दिवन म्हणटा अशें आमकां हें करून तुमकां जाय आशिल्लो सारकें लोकांक सामकें जर्मनीक व्हेलें तुमी. सारकें तें आमचें डेलिगेशन व्हरून दाखयलें की इतलो बरो आसा. अजुनूय तुमगेलो आमदार म्हणटा येत थंय म्हणटा पिकनीक करपाक जाता म्हणटा. तेच म्हणटा आमचें दुर्भाग्य. कित्याक थंय तो गार्बेज प्लांट एक मनशाक जाय आशिल्लो. त्या टायमार गार्बेज प्लांट बरो हें दाखोवपाक लोकांक जर्मनीक व्हेलें. पूण हेडक्वॉर्टर जाय म्हणून पणजे सारकेल्या शहराक लोकांनी एकट्यान जावचें पडलें आमी येता म्हणून तें सांगपाक. कोण काल आशिल्लो मरे तुजो आमदार तुजो थंय आमदार नाशिल्लो काल CM म्हऱ्याक गेल्ले कडेन आपूण येवन आपूण आसा अशें म्हणून दाखोवपाक इज नॉट हें. सगळ्यांक हांगा येवन तयारी करून लोकांक व्हरपाक जाय आशिल्लो. ओके ताजो काल स्टेटमेंट पसून पळया तुमी दॅट एन्थुजियाजम वॉज नॉट देर जो गार्बेज प्लांटा टायमार आशिल्लो. जो फोर्स जो हांगा एनर्जी पळय आशिल्ली ती एनर्जी हांगा हेडक्वॉर्टर जाय म्हणून ती आशिल्ली. कितें पॉलिटिकल रिजन बी कितें आसा हू नोज वॉट इज देर बिहायंड इट. तुमचे थंय आवाज वारें चेंज जाता अशें ताका लागून बी एखादी आसपाक शकता. कित्याक हांव आज पर्यंत जें पळयतां त्या प्रमाणे मार्केटान लोकां कडेन पयसो जाल्लो ताका नाका. लोक वयर सरिल्ले ताका नाका. कित्याक एक म्हणल्यार आपल्या हातांतल्यान पयसो वतले एखादें आसपाक शकता आनी कसलोच असलो इनिशिएटीव म्हाका तरी दिसना की जाका लागून बाबा लोकांक वयर सरपाक कितें तरी मेळटलें. पिंटे तुका हें कळपाक इतलो वेळ कित्याक लागलो काय तूं एक तेंपार ताचो सारको घट न्ही कळ्ळें म्हणून सायडीन सरलो न्ही. तो पर्यंत लागीं आसतना कितें आसा दिव्या पानाक काळोख म्हणटा पळय लागीं आसतना कळना पयस वतकीर कळटा दिव्या पानाक काळोख आसा. एक आतां तुजो आर्ग्युमेंट सगलो हें मान्य तुका करया की थंय हें कितें तें जर हेडक्वॉर्टर्स आयले थंय तुमचो हें वाडटलो लोक मुवमेंट वाडटलो. ते सद्याक नाही म्हणलें जाल्यार तुजे कुडचड्याचो बाजार कंजेस्ट जाल्लो आसा. थंय कसो वतलो आनी कसो भायर सरतलो जंतर मंतर म्हणटा तसल्यांतलो तुगे हें जाल्लो आसा बाजार जाल्लो आसा. नो डावट कांय प्लॅनिंग ना. अशें आसतना जर तुजें आनीक हें जर सगळें आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन म्हणटा तुमी तुमचे कडेन तो STP प्लांट उबारपाक जाय म्हणून थंय न्हंयचे कडेन जागो सोदतात आनी हो येदो व्हडलो हो सेटअप उबारपाक जागो आसा तुमचे कडेन. 100% आसा. 100% जागो आसा. जागो एक न्ही 2-3 जागे आसा. एक म्हणल्यार आमचें जें सुडा मार्केट आसा तुमकां सांगता सुडा मार्केटच आमी जर तर रिडेवलप केलें जाल्यार थंय बऱ्या प्रमाणे तुका मामलेदाराचें ऑफीस किंवा डेप्युटी कलेक्टर ऑफीस SP ऑफीस हायकोर्ट आनी हे सगळे थंय येवपाक शकता. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थंय येवपाक शकता. दुसरो आमच्या म्युनिसिपालिटीच्या सायडीन जो जागो आसा थंय आमी अरेंजमेंट करपाक शकता. प्लस म्युनिसिपालिटीच्या बस स्टँड येता ताच्या फाटल्यान जागो आसा. फाटल्यान जागो दॅट इज सगळी लो लायंग एरिया न्ही तुजी ती ताका लागून सद्या लो लायंग एरिया इज बियॉन्ड द ब्रीज. ब्रीज काडून जातकीर ती लो लायंग एरिया. पण बिफोर द ब्रीज इट इज नॉट लो लायंग एरिया. थंय तुका जाय तसो अरेंजमेंट करपाक मेळटा. आनी पार्किंगाचो आनी हाजें कंजेशन म्हणटा पळय न्ही देर इज अ सोल्युशन फॉर दॅट. अशें न्ही की सोल्युशन ना फक्त इंटेंट आसपाक जाय करपाक आपूण हें करतलो. कित्याक एग्जाम्पल आतां सांगपाक म्हणल्यार गफुराचें घर आसा गफूर हावस म्हणटात थंयच्यान जर तर आतां रोहिणी कडेन पर्यंत जी 2 वे आसा ती जर तर 1 वे करत जाल्यार दोनी सायडीन पार्किंग करून बसून गाडयो आरामान सुट्टा. कित्याक थंय रोहिणी कडल्यान रेल्वे स्टेशना कडेन जो स्ट्रेच आसा आय रिमेंबर बिफोर 25 years बॅक इट वॉज 1 वे. 25 वर्सां एक सदांच जेन्ना अशें डिस्ट्रिक्ट जे आमचें एडमिनिस्ट्रेशन म्हणल्यार ताचें हें आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारतात ते केन्ना आसा थंय हें करनात. कारण ऑलरेडी
आतां मडगांवां पळय मडगांवां आमचे सगळे शहर सगळे सॅच्युरेट पळय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाचो हे फातोड्ड्या व्हेलो त्या वटेच्यान मागीर तो फातोड्ड्याक तो फातोड्डा मतदारसंघ वेगळो आसूं पूण मडगांवचोच भाग बरोबर तुजें तूं म्हणटा तशें तूं केलें जर थंय ते सुडा मार्केट आनी हातूंत जर तुवें आनीक हो प्रोजेक्ट उबारलो किंवा ह्या वटेच्यान उबारलो परत तुगेलें त्या ऑलमोस्ट कंजेस्टेड जाग्याक आनी कंजेशन वाडचें ना ना कित्याक जाणा तो बस स्टँड हाजे उरफाटें केप्यां ऑलरेडी बस स्टँड घेवपा खातीर ऑलरेडी जागो हे केल्लो आसा तो बस स्टँड सद्याक जावचो ना हे म्हणजे तो ऑलरेडी लॅप्स जाल्लो आसा सो केप्या कडेन बरो जागो आसा विस्कळीत जागो आसा सगळो हे आसा तुजे हातूंत जर पळयल्यार तुका सोदचो पडटलो अशें ना कित्याक किंवा हांव तें म्हणटा तुका तुजें तें हांगा ऑलरेडी सगळें इतलो हें जाल्ल्या कितें कंजेशन जाल्लें आसा तें कंजेशन पयस वता जाल्यार तो मातसो कुशीन वचपाक जाय न्ही सामकोच कुशीन न्ही पूण कुशीन वचपाक जाय सो तशें आसा काय म्हण तुजे कडेन जागो जरूर आसा कारण ते आमी म्हणटा पळय संतोशी मातेचें टेंपल आसा ताजे ऑपोजीट जो जागो आसा जेन्ना सिवरेज प्लांटाक लागून एक्विजिशन जाता जागो घेवपाक शकता जाल्यार हें जर तर बरी गोश्ट येता हें आपले कोणीय जागो दिवपाक तयार जातले फक्त तांकां गव्हर्मेंटान सारको रेंट दीत जाय सो ते देर इज एम्पल ऑफ लँड ओवर देर एक फायर स्टेशन आसा ताजे फाटल्यानय लँड तोच थंय म्हणटा तें आनी हांगा प्रॉब्लम कितें आसा की गव्हर्मेंट आमकां दिवपाक इंट्रस्टेड आसा वो ना आमकां म्हळ्यार कोणाक कुडचडकारांक हेडक्वॉर्टर कुडचडकारांक दिवपाक इंट्रस्टेड आसा वो ना हो मेन प्रश्न आसा जर तर जाल्यार इन्फ्रा डेवलप करपाक जागे बिगे सगळे ऑटोमॅटीक येता तुमची इन्फ्रास्ट्रक्चर सद्याक कोलमडून पडले जाल्यार एक म्हाका दिसता 3-4 वर्स जाल्ले आसले रस्ते अजुनूय सारके जायना ताका जिवनदान मेळपाक लागून हें गरजेचें आसा आमकां कित्याक आमकां आनी आशा कांय ना सो हें जर तर सरकार जर कुडचड्याक इतलो वयर काडपाक आतां आसा तें सारकें कित्याक तुगे आमदार म्हणटा जे हे कितें आमकां फंड मेळपाक जाय तो मेळना ताका लागून हे आमचे प्रोजेक्ट उदिल्ले आसात तो म्हणटा येन्ना म्हणल्यार हे सगळे प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक आशिल्ले पर्रीकारा वेळार घेतिल्ले हे प्रोजेक्ट ताच्या फाटल्यान आपण आनी एकूय प्रोजेक्ट घेवंक ना पूण तेच कंप्लीट जायना म्हणटा सो हाजो अर्थ सरकार एक तर कुडचडेचेर बेजार आसा किंवा कुडचडेच्या आमदाराचेर बेजार आसा मे बी कारण हांव म्हणटा त्या कोतान सिवरेज प्लांट काय पर्रीकार बाबाच्या टायमार जावं नाशिल्लो तेन्ना पास जालो म्हणटा तेन्ना पास केल्लो आतां फुडल्या आपूण हें केलो तेन्ना पास जावं ना पास आतां जाला आसतलो आतां ताका फंड खंयच्यान मेळ्ळे इतलो फास्ट कंप्लीट करपाक बाकीच्यांक कित्याक फंड मेळना बरें तुवें फंड अरेंजमेंट करनासतना पास कित्याक करून घेतलो हात कित्याक घालो कामाक ज्या भशेन बस स्टँड दवरला त्या भशेन तोय दवरता आशिल्लो अर्दकुटे करचे परस न आशिल्लें बरें न्ही सो तें तरी बाबा लोकांक आयसोर जायना आशिल्लो तो सो तुका जेन्ना फंड अरेंजमेंट जावं ना तेन्ना तुवें काम चालू करप न्ही काम चालू केलें हाजर तुवें फंड अरेंजमेंट केलो इट इज सिंपल ना पूण कितें एश्युरन्स दिल्ले सरकारान मागीर ते पाळ्ळे ना एश्युरन्स आमकांय कुडचडकारांक ताणें खूब दिल्या खंय पाळ्ळ्या खुबश्या जाणांनी एश्युरन्स दिल्ली आसा पूण पाळप जायना एश्युरन्स म्हणटा तीच तसली आसता सेम हे परत रिपीट जावचें ना कित्याक म्हणटा तुगेलो जिल्ला हे काडटा म्हणटा एक्झॅक्टली सो दीस इज हो जो प्रोजेक्ट आसा तो आमदाराचो प्रोजेक्ट न्ही म्हणून एखादी इंटरव्यूक तितलो फोर्स बी नाशिल्लो दिसता एखादी घडये म्हणजे कालच्या एखादी हो गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट गव्हर्मेंट जाय म्हूण हांगा हाडटा जेन्ना आमदार जाय म्हूण हाडटा ताका वेगळो मिनींग आनी ताका वेगळो पावर आसता आनी गव्हर्मेंट जेन्ना आपल्याक हें हांगा करपाक जाय म्हूण करता तेन्ना ताका वेगळो मिनींग आनी वेगळो पावर आसता ओके आतां आमी चड हाजेर कॉन्ट्रोवर्सी करनासतना एक म्हाका तुजे कडल्यान कारण तूं म्युनिसिपालिटीक इतलो तेंप आसा ताच्या पळय बाकीचो सोशली एक्टीव आसा ताका लागून एक तुका कितें दिसता पयलो म्हाका प्लॅट सारको हे तिसरो जिल्लो जातलो असो दिसता तुका सद्याचें जर सिच्युएशन पळयल्यार आतां म्हणजे जातलो म्हणल्यार हें सरकार सद्याचे म्हणजे फुडले 27 मेरेन हें जातलें अशें दिसता तुका फॉर्मेलिटीज कंप्लीट जावपाक चान्सीस आसा कित्याक कितें फॉर्मेलिटीज लागता तेव्हा म्हाकाय खबर ना पूण पळोवपाक तरी दिसता की टायम आसता कारणान तांणी जर स्पीड अप करत फॉर्मेलिटीज कंप्लीट जातल्यो ओके कन्स्ट्रक्शन आनी दॅट प्रोसेस मे नॉट स्टार्ट पण फॉर्मेलिटीज ज्यो आसा त्यो कंप्लीट जातल्यो ओके तरी दिसता म्हाका सेकंड थिंग ओके तुमचे कुडचडे सुदारपा खातीर
तुमकां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्सूच येवपाक जाय काय आनीकय कितें मार्ग आसा? आनी ना मार्ग म्हणून तर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर जें दोळ्या मुखार दिसता, जे तकलेन विचार करपाची गरज ना, दोळ्या मुखार दिसता हें डेव्हलप. एक स्ट्रक्चर येवन कितें जातलें ताजे इट इज नॉट ओन्ली अ स्ट्रक्चर. तातूंत जी ऑफिसीस येतली त्या ऑफिसांक जे लोक येतले, आज कितें जाता डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस म्हण, RTO ऑफिस म्हण किंवा सब रजिस्ट्रार ऑफिस म्हण, जेन्ना लोक थंय वता कुडचड्यार माडोवन केपें वता. केपें आपलें कितें आसा तें बाजार बिजार, कित्याक थंय काय वचना फुडें काम जायना. टायम आसा म्हणटकीर गेले बाजारान कितें घेतलें तोच म्हणटा. आसा तोच बाजार, बारीक आसा तोच बाजार तांकां बरे भशेन मेळटा. सो एक्चुअली मेन बाजार कंपेर जर तर करत धारबांदोडा, सांगे आनी केपें, मेन बाजार इज कुडचडें. सगळ्यांत व्हडलो आनी मेन बाजार मार्केट म्हणटा तें कुडचडें. तेंच जर तर मार्केट डावन पडलें जाल्यार बाकीचे आनी खंयच्यान फ्लरीश जातले. सो कुडचड्यार जर तर आमकां कितें मातशें हें जर तर बाजार वाडोवपाक मेळ्ळो, ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आनी ते आमकां जर तर आमी लोक जर तर मागता जाल्यार आमकां दिवची. पूण मेन म्हणटा तें सद्याक तुजें केपें, सांगे आनी धारबांदोडा हांकां कुडचड्याचेर जे जालें कितें हेडक्वॉर्टर्स जालें म्हणटा व्हडलो त्रास जावचो ना. त्रास जावचो ना. कित्याक त्रास जावचो ना. केप्यां समज व्हेलो न्ही जाल्यार धारबांदोडेच्यान कुडचड्यार यो, कुडचड्या वेल्यान केप्यां दोन दीस, सांग्या वेल्यान कुडचड्यार केप्यां जालें. हांव तेंच म्हणटा, तें हांव तशें म्हणटा गो, हांव केपें म्हणना. कुडचड्याचेर जर फाल्यां केलें जाल्यार केपेंच्याय लोकांक व्हडले त्रास जावचे ना, सांग्या वेल्या लोकांक त्रास जावचे ना, धारबांदोडेच्या लोकांक त्रास जावचे हें तुका मान्य आसा. कारण कनेक्टिविटी आसा. धारबांदोडेच्यान कुडचड्याचेर येता, सांग्या वेल्यान कुडचड्याचेर येता, केपें साकून कुडचड्याचेर येता. मेन म्हणटा तो काणकोण. काणकोणाचें अशें कितें आहा म्हणजे जांकां तें म्हणटा सद्या आमचे कडेन मडगांव येतलो जाल्यार 60 बसी आहात, कुडचड्याचेर फकत 3 बसी आहात. सो हाजेरय हें कितें काय काणकोण कुशीन दवरपाचो ना. काणकोणकाराचो जो प्रश्न आसा तोय चुकीचो ना. ते प्रत्येकाक आपल्याक जेन्ना भोगता तेन्ना कळटा म्हणटा. सो तांच्यो डिफिकल्टी कितें आसा त्यो तांणी मांडल्यो आनी तेवूय बरोबरी आसा. सो एक तर आतां काणकोणा आसा तशेंच दवरपाचें. हांव कोण व्हडलो तज्ञ न्ही सांगपाक, बट एक दिसता दोळ्या मुखार तें म्हणटा. एक तर काणकोण आसा तशेंच दवरपाचें. ना जाल्यार ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो वाडोवपाचो. कनेक्टिविटी जी आसा, रोड कनेक्टिविटी, कित्याक दॅट इज ओन्ली रोड कनेक्टिविटी इज द ओन्ली ऑप्शन. ती आमकां हांकां काणकोणकारांक वाडोवची पडटली कुडचड्यार येवपाक. जाल्यार इट इज पॉसिबल, नाल्यार इट इज इतलें पॉसिबल ना. जाल्यार तूं म्हणटा तशें हे 4 कन्न आसतना 4 आनी 3 7 3 सावथ गोवाक उतर केलें जाल्यार 4 हांगा नवो जिल्ल्यांत फोंडा कॅन बी टेकन इन कन्सिडर. फोंडा विल बी फोंडा या फोंडा हांगा घेवपा आतां कित्याक शिरोड्या पंचवाडी बी आमकां थंय लागींच आसा. सो तुका आतां ही चर्चा आमी थांबयता आसतना म्हाका एक सांग, तूं कितलो होपफूल आसा की तिसरो जिल्लो जातलो आनी ताजे हेडक्वॉर्टर्स कुडचड्याचेर जातले? ज्या भशेन कुडचडकारांनी आपले काल एन्थुजियाजम दाखयला, जो एकवट दाखयला, त्या हाजेर तरी दिसता की कित्याक आमी वेगळ्या वेगळ्या फिल्डाचेर पयलीं प्रेस घेतलेच, पूण सगळे एकट्यान जावन जेन्ना CMA कडेन गेले, सो दॅट शोज की बाबा पॉझिटीव वायब्स आनी आमची मागणी सगळ्यांनी एकवटान जे आमी मागल्या ती CMAच्या कानार गेल्या, ती आमी CM आयकतलो आनी आमकां एक बरी न्यूज दितलो अशें म्हणून आमी एक एक्सपेक्ट करता. सो हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. जिल्लो जातलो काय जावचो ना ते म्हणटा CM म्हणटा तशें की सद्याक प्रोसेस एक विचार फुडें आयिल्लो आसा, ताका आमच्या कॅबिनेटान मान्यता दिल्ली आसा. सो तो खंय करचो, कितें करचो, मागीर परत मेन म्हणटा कनेक्टिविटीज, तातूंत खंयचे जिल्ले, खंयचे तालुके घेवचे, कितें घेवचे, हे सगळे स्टॅटिस्टिक्स आनी तांचे जे डिपार्टमेंट आसा ते बसून थंय हें करतले. प्लस म्हणटा परत रेवन्यू विलेजीस कोणाक कशें कनेक्ट आसा ताजेर हें आसा. रेवन्यू विलेजीस म्हळ्यार तुका काणकोणकार म्हणटा तशें की तांचे काणकोणा आनीक मडगांवचो जो कनेक्ट आसा तो जर पळयलो जाल्यार तो म्हणटा की आमकां मडगांवा आसप, मडगांवा ते सेंटर आसप फायद्याचें अशें तांकां दिसता. ह्याय वटच्यान एक हें आसा की बाकीच्यो रेवन्यू विलेजीस ज्यो आसात तांकां कितें, आनी मेन म्हणटा सद्याक म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान एक हें करपाक जाय की तिसरो जिल्लो खंय आसचो, कितें आसचो, ताचे परस तिसरो जिल्लो आसा की लोकांक फायदो कितें जातलो हें म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान येवन आतां लोकां कडेन एक्सप्लेन करपाची गरज आसा. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून किंवा तांकां आपण तांचे कडेन डिस्कस ना. आनी मेन म्हणटा कितें फायदो जातलो. कारण फकत ते एक जर बसून जर हाजे आमचे अशें रुमाक हातूंत भितर कॉन्फरन्स हॉलाक बसले आनी
अशें अशें कोण ते मार्क करून तशें जर केलें जाल्यार मागीर केप्यां आनी कुडचड्याक अशें जेन्ना डिवायड करून जेन्ना जे हाल जाल्ले लोकांचे आणि ज्या भशेन आतां मायनींग चालू जाता एवरी इलेक्शना टायमार म्हणटात त्या भशेन जर तर हें लॉलीपॉप जर तर इलेक्शनाक लागून दिला जाल्यार इट इज व्हेरी बॅड. ओके सो हेच मेन म्हणटे हातूंत आतां एक सगळे तिनूय डिस्कशनांतल्यान एक पॉयंट फुडें आयला असो म्हणटा ह्या विशीं गव्हर्मेंटान चडांत चड क्लॅरिटी लोकांक दिवपाक जाय. आनीक ते दिता आसतना फायदे आनी लुकसाण हे कितें आसा हाची जाणविकाय दिवपाक जाय. सगळ्याकाय म्हत्वाचें म्हणजे लोकांचें मन हे बदला खातीर तयार करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान बाकीचें काम करता आसतना हाजेरूय भर दिवचो इतलेंच म्हणटात. आनीक ही चर्चा थांबयतात. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. आनीक आमचे सगळे पळोवपी आहा तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.